पयऱ्यान येता आनी ते एक बेराल आमकां उदीक मेळटा आनी ता उदीक केन्ना मेळना जाल्यार 4 दुडी घरान बी बरी सारके 4 कळशे मेळटात आनी तें सदिना पयऱ्यानूच आनी हांगातलां उदीक आमकां येयना ना हे बांयचा बोरींग येता हेडे चोडाना उदीक कशें तुमी हें करता तर हें काय टँकर अशें येवं ना जाल्यार 1-2 दीस येना टँकर मागीर कशें चलता तुमचें मागीर चलता जाल्यार आमी अशें त्या वाटेन आमची बाय आहा न्हू तेमगे चेडे गाडी घेवन वयतात आनी हाडटात मागीर आमच्यान लिप ना जा पिवपाक उदक बांयचेत ते बांय साफ आसा क्लीन आसा बरी ही सकयली आहा देवळा कडेन कडेन हय हय ती बरी आसा बरी आहा पिवपा सारकें उदक आसा हय बरें आहा पूण असो वयर बी हिडेन बी चडना आतां आनी सुकल्या न्हू आतां सगळां उदक ह्यो पयऱ्यान येता ते 2 दिसांनी मदीं 1 दीस घालयता तुमकां भाडो कोणाक दितालो हिडेन आमच्या वरी आमकां ह्या लोकांक लायणीक सबंद उदकाक त्रास पावता तुमकां उदक आतां एका पयऱ्यान एकदां येता तर आमगे असं मदीं येयला मागीर आमी अशीं हिडे तिथे हें करतो ह्या सांगा भरलां दुसरे कडेन भरलां असं करतो असं उदक पावनात ना गेल्या वर्सा ही बांय 2 हे उसापलेले ह्या वर्सा तेंचे उसपावूं ना तशेंच आमी उदक हे खाता ह्या बायचे कितले लोक उदक खाता हे आता हे बायचे उदक हे 10-15 घरां आहा त्या लोकांक हे उदक वयता हेचे बायचे पंप बसयला आनी ते सरपंचान फोन दिवपाक जाय आसले पण दिले काय ते आमकां खबर ना ओके कितले म्हयने जाले वर्सां जाली एका आतां एक वर्स जालें सारकें तेका सगळे गांवांतले हांगाच उदक घेता हय होच उदक हय हे 10-15 घरांक उदक वयता हे उदक ना तुमकां दिवाळी धरी ना दिवाळीच्या नळाक उदकूच येना ना 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 दिवाळीच्यान उदकच ना दिवाळी गेला थंय तर उदक ना ओके आनी उदक तुमकां हे पावता हे उदक तुमकां ना वयर ती लोक नळ चालू करता न्हू आनी उदक हिडे पावना आनी आतां पावसात कसो जाता पावसात आतां मागीर बंद करतात म्हणून आतां हिडे वांच जाता पयऱ्यांनी आतां उदक येता तुमकां ते उदक पावता तुमकां घरान यूज करपा खातीर ह्या हय बाबा उबळा पळयतात भांड्याक न्हितात न्हांव कळयतात खाव कळयतात 3 बेरेला एकदा 2च दे ती आतां 3 दिता ह्या 2 दीस ह्या संदर्भात तुमी कोणाक मेळ्ळे तेच्या सरपंचाक बी कितें मेळ्ळे तुमी आमकां उदका खातीर कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा ए म्हाका पानयाचं सांगा नाका ते पानयाकारी ते सोडतात ना ते अध्यक्षाक तांकां सांगा म्हणटात आपूण पानयाचो ह्या न्हू म्हणटा अशें म्हणटा तर उदक सारकें हांगासर येयना इतले तो वाट लागता लोकांची खरें पडटा कितले दीस जाले उदक ना तुमकां अशें उदक ना म्हणटे आतां 8 दीस आतां काल पळय 2 दिसांक येयना परते तेज्या पयलीं 2 दीस नात ओके ना उदक नासतना तुमकां कशें उदक दिता उदक दिता काय लोकांचे हाल जाता मागीर म्हणजे ते टँकर हाडटा टँकराचें उदक तुमकां पावता पावना पावना पूण काय करता उदक कापूस प्लांटासून वयता प्लस वेरियस रुरल वॉटर सप्लाय स्किमीसून आनी चडशे बांयो आतां सुकिल्ले कारणाक लागून लोकांक उदीक पावना जे गांवांत लोकांक उदीक पावना न्ही त्या गांवांनी आमी टँकर सप्लाय केल्ली आसा आनी कशें डिमांड वाडटा तशें टँकर आमी वाडयतले जो पर्यंत आमकां उदकाचें लेवल जावचें ना तो पर्यंत आमी टँकर चालू दवरतले आनी पिवपाचें उदीक जाता तितलें सप्लाय करपाक पळयतले आनी हे ठाणे गांवांनी उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लागून एक स्कीम केल्ली आसा जवळ जवळ 9 कोटीचो ते काम टेंडर जाल्लें आसा आनी फायनान्शियल अप्रुवल मेळिल्लें आसा आनी एक चडांत चड एका म्हयन्यान काम सुरू जातलें ते काम सुरू जाल्यार 1-2 वर्सां तरी लागतलें तें काम कंप्लीट जावपाक आनी काम कंप्लीट जाल्या उपरांत ठाणे गांवांनी कापूस प्रकल्पासून उदक आमी दिवं शकता तर हेजे फुडें आमी टँकर मुक्त जावपाचें पळयतले हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार कितले टँकर वयता सद्या आमी 6 प्रायवेट टँकर घेतिल्ले आसा आनी एक डिपार्टमेंटल टँकर आसा ते टँकरांनी आमी ठाणे एरियाक उदक सप्लाय करतात